Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Salad Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमचे गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल 12 जाण हे मर्ज करपाचे वाटेर आसा आनी गव्हर्नमेंटान आमकां स्कुलाक एक लेटर केला की आमच्या स्कुलान भुरगीं कमी आसा अशें म्हणून, पण आमच्या गांवान एक्चुअल 31 भुरग्यां लास्ट इयर 26 आसली. सो आमकां दिसता की आमच्या गांवान ही भुरगीं वाडत वयतली आनी आमच्या 12 जाण गांवाक एक सेंटर पॉयंट आहात आनी पाटोळ आनी 12 जाण हे दोनी मेळून एक स्कूल चलयता दोगांचे भुरगे तशें. आनी आमकां एक ऑर्डर येयला तेंच्यांनी की बाबा आमचे मर्ज करून 12 जाण पाटोळ हे भुरगे सगळे खडके व्हरून तांकां एक बरी फॅसिलिटी दिता अशें म्हणटा आमकां ते, पण आमकां ते पटोंक ना. तेच्या विरोधान आमी आयज सगळे हांगा जमलेले आहा एडिया ऑफिसान. सो आमची एक रिक्वेस्ट आसा की बाबा आमचे स्कूल मर्ज करचें न्हू आनी आमकां एक भुरग्यांक आमच्या गांवच्या लोकांच्या वटेन एक आमकां बरी एक 12 जाणां शाळेन आमची मिटींग जाली पेरंट्साची, प्लस ग्रामस्थ आशिल्ले माजी स्टुडंट आशिल्ले आनी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की 12 जाणां शाळा आसा ती तशीच चालू दवरपाची, कारण थंय 2 टिचर आसा आनी प्लस 31 स्टुडंट्स आसा. सो जाता कितें प्रॉब्लेम पाटवळचे गांव आसा थंय भुरगे 12 जाणां शिकपा येता आनी पाटवळ म्हणटा त्या गांवान बसी वचना, बारीक पूल आसले कारणान थंय बसी वचना. सो सद्या सुद्दां भुरगे चलतूच यो वच करतात. बाकीच्या गांवांनी लोकां भुरग्यांक हें मेळ्ळा की बालरथ दिल्ले आसा गव्हर्मेंटान, पूण ह्या गांवांत पाटवळ गांवांत बालरथ वचले हे वचना कारणान यो चलत वयची पडटा भुरग्यांक. आमचे भुरगे आसा, आमचे गांवचे लोक आहा ते एक डेली वेजीस काम करता. डेली वेजीस काम करूंक पॉसिबल ना आमकां की त्या भुरग्यांक स्कुलान पावोवपाक शकना थंय, आनी तशेंच आमचे पयशे बी ना आमचे कडेन की बाबा स्कुलान व्हरून तांकां शिकयतले, प्रायवेट स्कुलान व्हरून शिकयतले अशी बी हें ना आमकां. हे जे आमच्या गांवांत स्कूल उरले जाल्यार एक भुरग्यांक सकाळीं व्हरून सोडले थंय 8 जाल्यार 12 एक डेली वेजीस 12 ते 1 घरा येता. सो त्या टायमार ते भुरग्यांक हाडूं शकता आनी सपोज खडके सोडले जाल्यार ताका पॉसिबल ना. आनी गरीब एक सगळेच लोक पॉश ना हांगा आनी एक गव्हर्मेंट सर्वंट ना, गरीब असलेल्या कारण ही आमकां खूब मोठी समस्या आसा आमची.